हांव 14 या 15 वर्सां आसतना हांवें करी नासलेलीं पाड कामां खंयचीय ना आनी जायते वटेन जैला गेलो खंय गेलो सगळीं कामां ड्रग्स धरलेले सोरोप सिगरेट बिडी सगळें वायट सवयेंक हांव बली जालो. देवाची काकूट कितेंगी देवान म्हाका एक पाद्र्याप जावंक आपयलो. हांव सेमिनरीक भरती जालो आनी सेमिनरींत हांव भरती जावन सांजेचे मागणे हांव करनासलो साक्रामेंता मुखार बसून आनी हांव खासगी मागणें करतना जेजू म्हाका दिश्टीक पडलो. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी इगर्ज माता जेजूच्या रुपांतराची परब दबाजी परब आमी समरपता. ह्या परबेचे आमी सांगले संदेश जेजूक आमी पळोवंक जाय, जेजूचे आमी आयकोंक जाय आनी ताच्या उपरांत आमचें रुपांतर आमच्या जिवितांत. आमी सदांच जेजूचें उतर आयकता. येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतांत वा मिसांत जेजूक आमी पळयता आनी एकामेकां आमी सांगाता जियेतना आमच्या भावा भयणाच्या गरजांक आमी पावता आनी तें जावन आसा आमचे जिणयेचें रुपांतर. ह्या परबेचो पयलें जावन आसा जेजू दिवचो संदेश आमी पुनर्जिवनपणान बरवसो आमी दवरूंक जाय. जेजू आपल्या मोगाच्या शिसांक आमी म्हणटा ताबोर दोंगरार काण घेवन गेलो आनी तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो आनी शिस्त थंयसर आसले. ताचे रुपांतराचें तांकां वर्णूंक जावंक ना, तें दर्शन तांकां पळोवंक जावंक ना, तांकां कितेंगी समजूंक ना तें कितेंगी म्हणून, कित्याक देवाचें सैम ताणें तांकां दाखोवन दिलें आनी तें वर्णुकी जावना पळोवंकी जावना आनी तांच्या भितर तें आसलें पुनर्जिवनपणाचो बरवसो तांचे थंय उदेलो. तेंच आमी पळयता शिसांक जेरबाद मारतना आनी मुखार ताचे विशयी तुमी उलोवंक नजो जायते कश्ट तांकां दितना ताणें सांगिल्लीं उतरां एकच, आमी पळयलां आनी आयकलां. त्या विशयांत आमकां सांगूंक जायना आमी सांगता, कित्याक हेंच ताबोर दोंगराचें दर्शन तांणी पळयल्लें आनी देवाचो ताळो तांणी आयकल्लो आनी तेंच तांच्या भितर आसलें आनी ते म्हणटात हें परगड केल्ल्या शिवाय आमकां जायना. आनी दुसरें निदर्शन आमी पळयता, लाजराक जेजून जिवंत उठयलो. 3 दीस कूड ताची कुसोवन गेल्ली पूण ताचो आत्मो कुसोवंक ना, आत्मो नितळ आसलो. आत्मो ताचो पुनर्जिवनपणाच्या बरवश्यान तो जियेलो आनी त्या खातीर आमी पळयता 3 दीस ताची कूड कुसोवन गेली जाल्यार आत्मो आमी पळयता नितळ आसलो आनी तो नितळ आसल्या वरवीं जेजून ताका पुनर्जिवंत उठयलो. आमच्या जिवितांत जायते जाण आत्मीक बरेपण म्हणटात, जर तर आमचो आत्मो नितळ आसा देवा ससी आमी येता कितेंय आमी करूंक शकता. आनी त्या खातीर पयलें आमी म्हणटा कोणीय जावं दी, कॅरेजमॅटीक ब्रदर्स जावं दी, सिस्टर्स, पयलें म्हणटा वच सुटावें कुमसार जावन यो, मागीर परत्यान म्हजे कडेन उलोवंक यो. म्हणल्यार आमचो आत्मो आमी नितळ दवरूंक जाय. जेन्ना आमचो नितळ आसा देवाक आनी आमच्या भावा भयण्यांक आमी पळोवंक शकतले. खंयसर आमी देवाचें उतर आयकता तेंच पवित्र पुस्तकांत सदांच आमी पळयता. मिसार जावं दी, आमच्या घरा आमी वचता आसतना देवाचें उतर आमच्या कानाक पडटा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक. आनी हांगासर आमी पळयता येवकारिस्तांत तोच उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जाता आसतना परत आमी पळयता तेंच आत्मीक संगतेन आमी पळोवंक गेल्यार जेजूचें रगत आनी जेजूची कूड आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमी अस्कत आत्मीक संगतेन तुका आनी म्हाका जायना पळोवंक, कित्याक आत्मीक संगतेन आमी थंय पळयता जेजूक. आनी दुसरें जावन आसा खंयसर आमी आमचें आज पुनर्जिवनपणाचो बरवसो आमच्या भावा भयण्यां थंय आमी एकलीं मिसाक येता, सगळीं सांगाता वैगिना. आमच्या पुर्विल्ल्या आमच्या भाव भयणी थंय आमी पळयलां एका मनाची एका काळजाची ती जावन आसली. तांचे ते कोणूच ग्रेस्त्या दुबळो म्हणून नासलें, एकामेका आसलें ती वांटून दितले. आज आमचें जिवीत कितें जावं पावलां, खंयच्या पुनर्जिवनपणाच्या बरवश्यान आमी जियेता पळोवया. आमी मिसाक येता, मिसाक वेता, पूण भावार्थी आमी उलयता, पूण आमचें तें एकामेका वांटून घेवचो स्वभाव आसा. आमच्या फेस्ता परबेक जावं दी क्रिस्मसाक
जावं दी मोंती पेस्ताक, जावं दी आमच्या फिरगदेच्या व्हडल्या पेस्ताक आमी जायतो जबो करता नाका म्हूण हांव सांगना. पूण कोण आमच्या कुटुंबांतली आसात तांकां कितेंय आमी दिवचें, तांकां आमचें उणें कन्न दिवचें, तें आमी करूंक जाय. आमी धाकटे आसतना आमची मायन आमकां संवय केल्ली. आमच्या घरांत आमची थोडी मालगाडी आसली, इल्लें तांकां तितलें नासलें. पूण मोंती पेस्त जाताना आमच्या घरा आमी रांदवय करतेले. रांदवय ती तांकां दिवची आसली, आंबाडे आनी सगळें तांकां व्हरून दिवन तांकां दिवचें आहलें. हांगासर क्रिसमस आयलें, थंयसर सुरय तांदूळ आमी म्हणटा, एक बोटली सूर आनी इल्लो उडीद म्हणल्यार कितें कर आनी एक मासाचे इल्ले पयशे हें दिवचें आसलें. आनी व्हडल्या पेस्ताकी तेंच आमच्या मायन आमकां आमी व्हरून दिवंक आसलें. ती एक संवय आमकां शिकयल्या, कित्याक आमी एकामेकां आमी जेवता तशें तांणी जेवंक जाय. हें जावन आसा आमच्या जिवितांत पुनर्जीवनपण. आज आमचें कितें जाता, आमी मागता आशिर्वाद घाल देवा, कोण जोयना तांचेरय आशिर्वाद घाल, कितें आमी दिता ना, खाली आशिर्वादानूच आमी जियेता वयगिना. ओन्ली वी लीव ओन्ली ब्लेसिंग, नॉट फॉर आवर एक्शन ऑर डिड्स. आमचें जिवीत तें जावंक जाय प्रितीच्या भावा भयणानो. ही आमच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवशान आमी जियेला. कशें तें आपोस्तल रुपांतर जालें, जेजूक तांणी साक्ष दिली, कित्याक तांणी पळयल्लें आयकल्लें तें म्हणटात आमकां तें वरडूंक जायना. त्या खातीर तें म्हणून आमी भियेना, आमी मुखार वेता, मुखार गेले आनी तें रुपांतर आमच्या जिवितांत जावंक जाय. आमच्या जिवितांत रुपांतर केदळ आमी जालां जेन्ना आमी पवित्रस्थान काण घेतलो. आमकां मेस्ताक नवी मुस्ताकी दिल्या, धवी मुस्ताकी घाल्या आमच्या वयर न्ही. तुमी आतां क्रिस्ताक नेसल्यात, क्रिस्त सारके तुमी जाया. आवय बापायनो पोदोर मोदोर न्हय, त्या भुरग्याक क्रिस्ताच्या नेसण्यान न्हेसोवंक तुमी तांकां कुमोक करूंक जाय. आज आवय बापायचो पोदोर मोदोनेचो कायदो कितें? भुरगें एक तर वायट संवय तें बली जालें कारण जावन आसा आवय बापाय आनी पोदोर मोदोन. न्हय कोट गानांगा येवन रावचें न्हय, जबाबदारी वर्ती जावंक आसा. त्या भुरग्याक बऱ्या नेसनान नेसयल्या आनी क्रिस्ताचे बांपाताक ताचें बोगसुलें आनी आज तो नवें जिवीत ताणें जियेलां क्रिस्ता सारकें. तें जिवीत रुपांतराचें जिवीत जियोवचो कायदो जावन आसा घरा जियोवच्या आवय बापायचो, पोदोर मोदोनीचो आनी भावा भयण्यांचो. तांकां रुपांतर आमी करचें, नवें जिवीत आमी जियोवंक आदार दिवचो. फादर रोब गाला ऑस्ट्रेलियाचो पाद्री, 44 वर्सांचो. ब्रेकिंग थॉट्स म्हणल्या बुकांत ताणें बरयल्ल्या आपणें जिवीत आशें तो मुंदरसून सांगता. हांव 14 या 15 वर्सां आसतना हांवें करिनासलेलीं पाड कामां खंयचीय ना. तो म्हणटा व्हडली लिस्ट हांव जाल्यार दिता. आनी जायते वटेन जैला गेलो, खंय गेलो, सगळीं कामां, ड्रग्स धरलेले, सोरो सिगरेट बिडी सगळें वायट संवयेक हांव बली जालो. पूण कितें म्हाका समजना देवाची काकूट कितें गे, देवान म्हाका एक पाद्र्याप जावंक आपयलो. हांव सेमिनरीक भरती जालो आनी सेमिनरींत हांव भरती जावन सांजेचे मागणे हांव करनासलो. साक्रामेंता मुखार बसून म्हजें प्रायवेट मागणें हांव करनासलो, खासगी मागणें. आनी हांव खासगी मागणें करतना जेजू म्हाका दिश्टी पडलो आनी जेजू म्हाका दिश्टी पडोन म्हणा लागलो, म्हाका हातून दी, गिव मी. तो म्हणलो हांवें कितें दिवचें सायबा, तूं दी. आनी ताचें काळीज भायर काण जेजून दाखयलें खंय, म्हाका हातून दी. ताका तो म्हणा लागलो खंय, कितें सायबा, तूं म्हजें काळीज तूं मागताय गे. काळीज ऑटोमॅटीक भायर आयलें आनी जेजून ताच्या काळजाक आपडलें खंय. आनी तो म्हणटा तें काळीज म्हजें त्या दिसांत हांव थंड आसलें, उर्बेन भरलें. आनी आज हांव सगळ्यांनी जेजूची सुवार्ता संगीताद्वारे तो परगट करता. तुमी नांव ताचें आयकलां जावं पळय, रोब गाला. सगळ्या गांवांत तो वचून जेजूची सुवार्ता संगीताद्वारे आज परगट करता. मनीस वायट आसलो, रुपांतर जालो. 14-15 वर्सां भितर पळयता हांव आज 44 वर्सांचो प्रायाचो सगळ्या कडेन वचून जेजूची सुवार्ता रुपांतर जावन परगट करता. तर प्रितीच्या भावा भयणानो, आमचें जिवीत रुपांतर करया, आमच्या भावा भयणीचें रुपांतर करया. ती जबाबदारी तुजी आनी म्हजी जावन आसा. हीच कृपा ह्या मिसांत आमी मागया. आमेन.